सांगपाकूय म्हाका लज दिसता आनी उलोवपाकूय सीएमांकूय सांगपाक लज दिसता आनी हांकां आमकां आतां एट प्रेजेंट तुमकां मिडियांकूय खबर आसतली आमी ह्या चिखलान नवळे ह्या चिखलान मेले आनी सगळे आयज एक तिकडल्यान पोलतडच्यान आलतडी येता एक MLA आनी तो येता आनी हांगर गुंडागिरी करता आनी गुंडागिरी हांगासर केदे व्हडलो इश्यू जालो हे सगळे जनतेन पळयल्लो आयज आमी इतकें केलें सीएमांक सांगलें PWDक सांगलें आयज तूं पळयतले एका दिसा भितर तेजो आडो जो बांदूंक ना जो तर आमचो गुंडा येवन पळय म्हणून गेलो त्या गुंडान एक राती आतां दिसा भितर आडो बांदलो आनी आयज सीएम येता म्हणून तुमी हेजे व्हडलें व्हडें पुरयलें आतां 120 वर्सांची आनी 200 वर्सांची तूं घरा मोड म्हणून सांगताले ते आतां बाबा कित्याक पुरयले पूण सीएमांक दुखात म्हणून आनी आयज आमी वर्सभर पळय हो मार खाता अरे एक रस्तो करून 6 म्हयने जावच्या पयलीं तो हातून हॉटपिक्स आसलेलो फोडून नजो त्या रस्त्याचो धूप करून दवरले आपल्याच्या व्हड्यार थंय बांदता नागवा म्हणून ताका रोड जावं म्हणून आयज तुमी म्हळ्यार एट प्रेजेंट आतां झगडी चलता कांय वॉक ऑर्डर कितें नासतना आयज आसगांव फोडपाक प्रॉमीस केला आनी आयज आसगांवचे सरपंच पंच बी ते आयज थंय पुलीस स्टेशनान तेजे आमकां सेम जसो तो हे आमच्या JCBक नंबर ना न्हू तसो आहा आनी गुंडागिरी थंय फोडपाक केला म्हाज्या प्रॉपर्टीन व्हरून थंय पायपलायन सगळी पायपां उडयल्या अरे हो न्याय तरी कसलो आतां घालता आतां फोडटा आतां घालता आतां फोडटा कितें करपाचें हांगा जेन्ना कितके शीक जाले गाडयो बऱ्यो बऱ्यो काबार जाल्यो आयज ते भेणान बीन सीएमाच्या तांकां आमी एसी दिले आमच्या कुस्ताक घेवन भोंवता तेंच्यांनी सांगचें ना म्हणून तेंच्यांनी स्वताल्यो पयल्ल्यो गाडयो त्यो आमी आमच्या जनतेच्या गरीब जनतेच्या कुस्तार हे गाडी ते गाडयेन तेच्या भेणाक माल लागाक म्हणून आयज काल पयलींच्यान हें काम सुरू जालां आनी पयर सुद्दां मिडियाक दाखयलें हाडून कशें उदीक भरलेलें पळय तें आतां तुमचे दोळे म्हाका तर दिसता एक हें आतां कॉमेंट केलां दिगंबरीश बाबाक ते दिले PWD म्हणून सीएमाच्या भेणांनीच म्हणून तेणें हें काम सुरू करूंक जाय आसलें हें कित्याक आनी जनता न्हिदल्या आनी हे जनतेक चित्रात जाल्यार कांयच दिसना इतकेंच तेच सांगून हांव तुका धरता तुमकां मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी पयलीं पळयलें हा तुमचे उपकार मानता आनी गांवांत आतां हो खंयसून खंयचो रस्तो पिड्यार हो आतां म्हापसा टू चापोरा टू अंजुना भागाचो सगळो रोड पिड्यार जाल्लो टोटल आनी मिडियांक तुमी पळयल्यात आनी एक वर्स बॉम्ब मारून जाले आनी आतां पळय निकते तेंच्यांनी सुरू हे खड्डे आसले गाडयो लोकांचे थंय मोडोन पडटाल्यो ते आयज सीएम मोडोन पडत म्हणून तेंच्यांनी हें सुरू केलें इतले तुम्ही आंदोलनां केली रस्त्यार बसले प्रोटेस्ट केले वण्यानूय बसले तुम्ही पूण तुमचो आवाज सरकारा मेरेन पावूंक ना जाल्यार सरकाराच्या मेरेन पावला काय सरकार न्हिदलेलो कोण ना म्हाका एसीन पॅक करून काय तांकां एसीन भितर बसलेले आसतले पूण आयज हो सीएम येता म्हणून ते एसी फुटल्यो आनी हे रस्ते करूंक पावले आनी हे कसले रस्ते आसतले म्हाका दिसता हत्ती हाकता ते शेण हाडून एकठांय करून बीन घालतले फुडें हेजेर दामान हय म्हाका दिसता कांय हत्ती कोण तरी हाडून ताका दामार आसचें ना तेंच्यांनी येवन पळोवचें हो रस्तो सीएमएन गेलो म्हणटो परत सकतना घर घर अपना घर अरे तुका तर घरा दिवपाचे 1000 रुपया गरीबाचो कित्याक घेताय हेच्या पयलीं 1350 रुपया दिल्ले ते कलेक्टरान वचून पळयात त्यो फायली थंय कुसता ते पयशे घाले आतां 1000 घेवन गरीबांक तुमी हेल्प करता 1000 कसलो घेताय तूं कोणाचो जागो दिताय तुजो दोडा मार्गार घेतला तो हय जाता सीएमाक काय फोटींग दिता लोकांक हे लोकांनी चिंतूंक जाय लोक व्हरून दितले आनी आयते ह्या गव्हर्मेंटच्या ताब्यात घातला हांकां गव्हर्मेंट भायर घालतलो जशी पळय तिकडे आतां परवरी बिवरी घरा खाल्ल्या तर ते खावपाची हेंची तयारी आहा लोकांच्या हातीन आपल्या पांयार कुराट मारून हे लोक घेता कोणूच आयकून घेवं नाकात ते कळ्ळें जाता कोणाचे घाट तेच्यान विकूं नजो परवा जेन्ना हांगा सीएम येतलो अंजुना तेन्ना तुमी थंय प्रेजेंट आसतले आमी आसतले आनी तेन्ना तुमची मागणी कितें आसतली सीएमा कडेन तें दाखोवंक जाय न्हू कशें दिता तें घर सांगूंक जाय न्हू बेश्टे घर दिया हें दिया तें दिया म्हणजे आमी पेपर करून दिवं आनी आमचे पयशे खावप हांव तुका सांगता सीएम येता म्हणून तुमचो रस्तो आतां जाता सीएम येता म्हणून फुड्यान जर तूं बोवाळ घातलो जाल्यार कांय आयकूंक येवचें ना सीएम आमचो जाला बेरो तेका फक्त आयकूंक येता पळय ते क्लबवाल्यांचे कुळकुळे मायनीवाल्यांचे टुटुळे आनी बिल्डर लॉबींचे सुळसुळे हे तिना सकट तेका आनी कांय आयकूंक येना तुमी हांगाची खऱ्यांनीच दुर्दशा पळया आमी म्हणटात सीएम सर तुमी लज आसले यो ना जाल्यार हांगासर येवं नाका आमकां गरजूय ना तुमची कित्याक सांग हांगासर आमी त्रास काडल्या खूब आमची भेणां मोडल्या आनी तुमी करा रस्तो जावत पण सीएमाक मातशे अनुभव घेवन या आमी जो 4-5 म्हयने अनुभव घेतला पळय तोच आमचे डिमांड आहा की सीएमाक अनुभव घेवन तो म्हणटा गोर गरिबांचो सीएम
अंत्योदय तत्वाचे उलयता तो अंत्योदय तत्वाचे निमाणे घटका मेरेन पावूंक जाय म्हणटा तो. जर निमाणे घटका मेरेन पावूंक जाय तेणें हांगासर मातशे येवन ते घटक कितें आहा पळय आमी आमचे निमाणे घटक आमी बहुजन समाजाचे बारीक लोक हांगा बारीक धंदे करतात ते सगळो धंद्याचो निस्तरापूर लायला. तो येवन मातसो तेणें अनुभव घेवता. आमकां इतलेंच आमी रस्तो करनाका म्हणना पण 4 दिसांनी तो येवन वचून करुनी आनी एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता सीएमाक तेणी स्कुटरीन येवचें एट द रेट ऑफ 40 स्पीड एट देअर रिस्क. त्याच्या रिस्काचेर सीएमाच्या रिस्काचेर कित्याक आमी कितले जाण पडून मरून मेले. आतां तेचे जर फॅमिलीक ताका प्रिय आसलें तर 40 स्पिडीर येवचो नाजाल्यार सुशेगाद टो 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 करून आपणाच्या त्या फॉर्च्युनान आमच्या दिल्ल्या पयशांचेर येवचो. नमस्कार, हांव रवी हरमलकर. म्हाज्या वांगडा आमचे अवेक विलेजर्स आसा जे एक्टीव विलेजर्स म्हणटा पळय ते. प्रेस घेवपाचें कारण म्हटल्यार हांगासर एक बारीकसो इशू आहा म्हणटा तो आमचो रस्त्यांचो. तेच्या पयलीं शॉर्ट पिरियडान प्रेस मिडिया येयली म्हणून तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें स्वागत करता हांव. कितलेशेच म्हयने जाले हो रस्त्याचो इशू आसा आमचो. रस्तो एकदम खराब जाला, पिड्यार जाला. आमच्या अंजुनान विलेज आहा पळय तितून खुबशे अशे रस्ते पिड्यार जाले. 4 म्हयने पासून रस्ते पयले रस्ते गेले ते पिड्यार जाल्या. आतां आमकां कळून चुकलें की 10 तारखेर आमचो लाडको आमचो सीएम येवपाचो आसा. म्हजें घर तेचें हें करपाक कितें म्हणटात पळय ते फॉर्मां वाडपाक. ती फॉर्मां कितली ऑथेंटिकेट आहा आनी कितली यूज जातली ती मागीर पळोवचें. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें सीएम येवपाचो आहा म्हणून तेन्ना सगळी मशिनरी म्हणटा ती जागी जाली गडबडून आनी काल पळयता जाल्यार साफ करपाक लागला रस्तो. आमी इतले म्हयने त्रास काडले, आमची हाडां मोडां मोडली, गाडयो डॅमेज जाल्यो, कोणाकूच पडलेलें ना. पर्राची आमदारची हांगा येवन पर्राची लोक हांगा येवन MLA जाला तांकांय बी पडोवन वचूंक नासले. गोवाचो MLA आहा मायकल लोबो ताकाय बी पडोवन वचूंक ना. तो डेली हांगाच्यान वयता, तेजे बिजनस हांगा आसा पण तेणें केन्ना करूंक ना. आतां कालच्यान हें काम सुरू जालां आनी काम हें करतात कित्याक सांग. लाडको आमचो एकूच गोंयभर आहा पळय तो सीएम येवपाचो आहा म्हणून काम करता. हांव तुमच्या प्रेस माध्यमांतून सांगपाक सोदतां आमी मनीस न्हू, आमकां बरे रस्ते दिवपाक तुमचें काम ना. लोकांक हांवें विचारूंक सोदतां बाबा तुमी चल्ला कितें करतात कितें. तुमकां हे रस्त्यांनी वचपाक खऱ्यांनीच आवडटा, इतली आवड आसा. आमकां आवडना म्हणून आमकां आवडना तुमकां आमी सांगपाक येयल्या, उलोव मारपाक येयल्या. फाल्यां सीएम येतलो तेका तुमी जाप विचारा बाबा तुकाच हो रस्तो काय म्हणून. हो रस्तो तुका तुवेंच करपाचो रस्तो, तुका लागूनच करपाचो आनी आमचें कितें सामान्य लोकांचें. आमी सीएम जावपाचें मरे तर हेणें मिनिस्टर जावपाचो, हेणें MLA जावपाचो. आमकांच रस्तो नाका, आमकां जाय रस्ते बरे जाय. पण आमी तुमच्या माध्यमांतून अपील करतात तुका जर सीएमाक मातशी तरी लज आसा जाल्यार ह्या रस्त्यान तूं येतलो, नाजाल्यार दुसऱ्या रस्त्यान वयतलो जाल्यार पोस्टपोन करतलो तुजें. म्हजें घर तुजें येदें व्हडलें ऑफीस आसा म्हापसान, हांगाच्यान हांव बस स्पॉन्सर करता तुमकां. जे म्हज्या घराक वाल्यांक स्पॉन्सर करता हांगाच्यान बसींनी तुमी तांकां व्हरा थंय आनी म्हजें घर करा. तुमच्या पांयां पडटा सीएमाच्या. मातशी तरी लज आसा तुमी हांगा येवंक नाका, नाजाल्यार आमी काळे तुका बावटे दाखोवपाक फाटीं सरचना. कित्याक सांग आमी हांगाच्यान त्रासलेले आसा. आमकां हांगा बेजार येयल्लो आहा, धुल्लो तुमी पळोवंक शकतात. कितलेशेच बिजनसीस आसा तांकां म्हाका दिसता फरक पडना, पण आमकां वायट दिसता रे हेंचो बिजनस काबार जाता म्हणून. हेंचो बिजनस धुल्लो जाता म्हणून. चायेचीं हॉटलां आसा, सगळो धुल्लो जाता, भेणां मोडटा. तुमकां कांय पडोवं वचना, तुमी फक्त करपाक पेटल्या. देव बरें करूं. बलबीम तुमकां आतां कोण 2 उतरां सांगतलो आमकां. मायाक एंडींग हांगा हॉटमिक्स रोड केल्लो. हॉटमिक्स केल्लो म्हणटू तो जून एका म्हयन्यान पासून उरोंक ना, पिड्यार जालो. 2-3 म्हयने सोलिंग करता. तो आमचो टॅक्साचो पयसो न्हू. जे आमची गोंयां टॅक्सी चलता, टॅक्सीचो पासून तेण्यान सगळो वाट लावन उडयल्या. सगळे टॅक्सीकार बॉब मारतात. सगळे आमच्यो गाडयो इतल्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर जे आमचे अंजुना विलेजर जे एवरी 2-4 म्हयने जाले जुनानसान ट्युरिस्ट येतात. खूब जाण पडले ह्या रस्त्यान. तूं हेचो जबाबदार कोण? गव्हर्मेंट. आतां हो रस्तो करता तो कोणाच्या बेनिफिटाक? आमकां न्हू. म्हाज्या घराक लागून न्हू पंचायत हॉलान सोमारा दीस येतलो.
तुका लागून रस्तो आमी इतले 6 म्हयने कितें करपाचें आ आमी सगळे हांवूय पडला हांगर फोंड्यान उदीक भरून कोना खूब लोक हांगरूच दुसरेचेर न्हू म्हणल्यार सबन आमची अंजुना विलेजीन इतलो टॅक्स वयता GST वयता म्हणल्यार आमकां रोड आहा बरो रोड ना सारको आमकां आमच्या बेनिफिटाक आतां रोड वायडींग केलो कोणाच्या बेनिफिटाक आमच्या करिना हे वर्क ऑर्डर नासतना सबन गोंयचे विलेजर कॉन्सर्ट सबन एक्टिविस्ट येवन हांगर बॉब मारता रोड वर्क ऑर्डर दाखय पॉलिटिशनाक वर्क ऑर्डर लागना लोकलाक वर्क ऑर्डर लागता हॉटेल बिल्डर लॉबीकूय वर्क ऑर्डर लागना कित्याक आमचे शोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसागांव विलेजीन पूजा शर्मा येता महाराष्ट्राचे मायग्रंट आनी ती घट डॅमिलिश करता ताका कोणेन अधिकार दिला तेजेचेर वर्क ऑर्डर आहली गुंडांक घेवन भोंवसरांक घेवन लॉ आनी ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ली आहा हेंची इतलें सांगून देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.